नमस्कार. विश्व कोंकणी वाहिनी पळयत आशिल्ले तुमकां सगळ्यांकय ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. विश्व कोंकणी यात्रा ह्या कार्यक्रमा संकलेंतू आजी 4 अंक तुम्ही पळयत आसती. आतां आमगेल विश्व कोंकणी यात्रा आंध्र प्रदेशाचे पूर्व भागांतू आजचे जिल्लो नेल्लूर मळेल कडेन येवन पावल्या. नेल्लूर जिल्ह्याचे एक मुख्य जाल्लेले पट्टण. नेल्लूर तालूक आसचे कोंकणी उल्लोचे आमगेल बांधवांगेले एक परिचय आम्ही ह्या कार्यक्रमा मुखेन आजी कोरून घेवया. ह्या जिल्ह्याचे मुख्य एक फसलू म्हळ्यारी तेलकडचे जवतसले बियो, रागी म्हळ्यार नांचाणो, तांदूळ आणि विविध धान्य. चेन्नई विजयवाडा एक प्रमुख जाल्लेले राष्ट्रीय मार्गारी ह्यो गांव आमकां मेळटा. पेन्नार म्हणलेले एक न्हंयचे तडयेरी हो गांव आसा. श्री ताळगिरी रंगनाथ स्वामी देवस्थान, श्री भगवती देवस्थान हांगाचे प्रमुख जाल्लेले धार्मिक स्थळ. काकुळम जिल्ह्यातून नेल्लूर जिल्हे तनक बंगाळ कोल्ली ह्या समुद्र पसरसून घेवन आसा. हांगा एक प्रसिद्ध जाल्लेले बाह्याकाश केंद्र श्रीहरिकोटा हे हाका लागशिले जावन आसा. विशाल जाल्लेले उदकाचे तळे नेल्लूरांतू आसा. स्वतंत्र पूर्वातूनची नेल्लूराक कोंकणी उल्लोचे आमगेल बांधव येवन राबिल आसती. हांनी चड जावन होटलाव्यारू केलेलं आसा. हंतू साबार कुटुंब आसती केरळातून आयिल्ले म्हळ्यार कोची कडेतून आयिल्ले एक मस्त कुटुंब हंग रब्बून हंगाची जावन हंग जीवनोपाय पावन तांणी थंय आसून आतां नेल्लूराची आमची गेले म्हणून घेत आसती. विश्व कोंकणी यात्रा कार्यक्रमाचे वीक्षकांक नमस्कार. तलचेरी, कोच्ची, तुराऊर हे पूरे केरळचे गांवांतून एक शतमानकय फुडे आंध्राचे विविध भागाक वचून राबिल्ले कोंकणी समाज बांधवांगेले कार्यक्रमाचे हे विशयांत आज आम्ही पेन्नार न्हंयचे तडयेर अशे गांव नेल्लूराक येवन पावल्याची. नेल्लूरांतू साबार संख्येरी आमगेले समाज बांधव आसाची. मस्त कार्यक्रमांतू आडता थोडे वर्स तकून तांणी भाग घेवन समाज दिसपशे दीस स्ट्रॉंग जावत तशी तांणी मांडून घेतील कार्यक्रम कसकसले म्हणून आयचे हंत आमी पळोवया.
आईल कुटुंब सुमार 60 कुटुंब म्हूण अंदाज केल्यारी आतां तांतू बरी 45 म्हणजे 45 कुटुंब थंय राबिल आसती. हांनी चड जावन होटला व्यारूची करत आसती. अशी स्वतंत्र पूर्व तुकुनू आईल कुटुंबांतू श्री पुंडत हाऊस रमेश कामत हांगेले कुटुंबय आसा. हांनी सांगचे प्रकार हांगेल पूर्वज म्हळ्यार आज्ज पिज्जाल कालांतू तांणी नेल्लूराक येवन राबिल आसती. हांगेल आनू नेल्लूरांतू जल्म आयिले आनी हांगेल अम्मा तशीच केरळा तुकुनू आयिले अनेक आमची गेल्याल कुटुंबांतू नेल्लूरांतू जन्म आयिली एकली बायल मनीशी. तशी तांणी नेल्लूरांतूची मस्त आतां तीन तलेमारा तुकुनू तीन एक जनांगा तुकुनू तांणी थंय आसती म्हळ्यार विचारू आमकां तांगेले उलयत तेन्ना कळ्ळो. हांगेल अम्मा नेल्लूरांतू जल्म आयली आनी हांगाची टीचर जावन काम करत आशिल्ली. तशी ह्या दोन्ही कुटुंब नेल्लूरांतूची आमची गेल्यांकची विवाह करून घेवचे सुयोग हांक जाल्लो आसा. हाक कारण कसं म्हळ्यार चेन्नई तुकुनू हांग येवन राबून भट्टवृत्ती करत आशिल्ले भट माम. हांगा साबार सोयरीक तांगेल मुखांतरची जाता म्हळ्यार विशय रमेश मामान आमकां सांगलो. నెల్లూరు మళ్ళీ మ్యాక్సిమం ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా బిఫోర్ బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఆంధ్ర ఏకేఎస్సీలే 9 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಲ್ಲೆ ते आम्ही कोस्टल बेल्ट इस्तारे आंध्र प्रदेश सग्ग कोस्टल बेल्ट फ्रम तमिळनाडु स्टार्टिंग तक्कनु मल्लारी तड़ा तक्कनु अप टू इच्छापुरम सग्ग आंध्र कोस्टल बेल्ट सग्ग आंध्र इत्ताने दे बೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಗ್ಗ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೋಗ್ತಾನೆ. आता ತಿರುಪತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರಿ ತಿರುಪತಿ ರಾಯಲಸೀಮ ಸಗ್ಗ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಆಯ್ತಾನೆ ಮಗ್ಗೇರಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಗ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಗಲ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪಿಜ್ಜ ಸಗ್ಗ ಕೇರಳ ತಕ್ಕನು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಜಾವನು ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಜಾವನು నెల్లూరు అయ్యను సెటిల్ చేయలేస్తా. అమ్మ తసి కేరళ తక్కును తొరవూరు ప్లేస్ తక్కును నెల్లూరు వెళ్ళేస్తా. ಹಂಗೇವನು ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿಲೆ ಅಮ್ಮ ಏಕ 2nd grade ಟೀಚರ್ ಜೋಲಿಗೆ వెళ్ళేಲ್ಲ ಸಂಘ टीचर जल्ले गरी दोग्ग जन जल्ले अम्म आनल मैरेज हंगा जल्ले बिफोर इंडिपेंडेंस द जल्ले सग्ग हंग तग्गे तग्गे अमक आमगेल अम्मक आमी आव अन्नक ब्रदर एक आम दोग्ग जन सिस्टर्स अम्म सग्ग हंगल आंध्र अंतु नेल्लूरु अंतु फैमिलीस सग्ग फैमिलीस टोटल मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास सग्ग होटल बिजनेस द मेन अत्त मात्र एक चेड्डुमा अम्मी सिक्कोनु मग्गेल अंगेल फैमिलीस अंगेल चेड्डुमा सग्ग सिक्कोनु एक काम करता अनेक प्लेस नेल्लूर तकनु दूर प्लेसेस डिफरेंट प्लेसेस काम तकनु वत्ता बिफोर अंगेल चेड्डुमा बट्पन सिक्किचे मुक्कारी हंग बट्टेवनु चेन्नई तक्कुनेस्तानु बट मामा अम्मी चोवनु कोनके मैरेज कोरकजले तंक संगते नमक अम्मी जातक पेटेलरे तनि चोवनु तंग हस्ता चेन्नई अंतु नजले बेंगलूरु अंतु केरಳ अंत हस्तमु तन्नी चोवनु तम अंक पेटेतनि ते मैच जल्लारी अंगल वर्दीक तनि बट मामत चोवनु कट्तंत अत्त मात्र अंग नेल्लूरु अंत एक दोग्ग जन ते बट माम रेडी जल्लेलेस अनके एंक वृद्धिक एंक ते तंकुत अंक सोयरिकेतनि अंगल सोयरिक मैक्सिमम चेन्नई केरಳ अत्त मात्र बेंगलूरु तक नेत्त अंगल फैमिलीस नियरली एक फस्ट 60 SCले अत्त एवनु एक 45 आंध्र सग्ग होटल बिजनेस फस्ट तकनु समाज एक्टिविटी एक फस्ट एक साइट दोवरनु मिगल मावसिले एक साइट डोनेशन दिलेला ते साइट आरी एक चिन्न रूम एक सनी रूम बंदिले आम्ही एक रूम फस्ट तक एक एक्सटेंशन एवनु एक शेड मंदिले सनी रूम नंतु आमगे एव्री मंथ 3rd संडे एवनु एक सत्यनारायण वर्तनमी ते सत्यनारायण हंग लोकल बट्मा एवनु पूजा करतानी सग्गटे एवनु एक प्रोग्राम दवनु भजन कोरनु
ಫ್ರೀ ಮೀಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 3rd ಸಂಡೇ ಈಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬರ್ತಾನೆ ನೆಲ್ಲೂರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ केलेलं असतं ते तंतकून मग भाऊजी सांगतात तग्गा నెల్లూరు అంటూ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కొంకణి ఉల్లైత ఇక తెలుగు మిక్స్ జిల్లారి కొంకణి మాత్రం ఉల్లైతాನೆ ಹಂಗ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా మొదట ఫస్ట్ తక్కువ ಹಂಗ ఏ కొంకణి ఉల్లైత వస్తా నెల్లూరు అంటూ ఏ తక్కువ ಹಂಗ ప్రాబ్లం వస్తున్నా కొంకణి ఉల్లంచాక కొంత సంబడి అండర్స్టాండ్ అత్త మాత్రం కంప్లీట్ 100% ఏక గర్కడ ఉల్లంక మనం స్టార్ట్ केलेलं असतं నెల్లూరు మెల్లర్ ఫస్ట్ రైస్ మెయిన్ ते మొలగలకులు म्हणताने आता फर्स्ट నెల్లూరు మల్లర్ నెల్లూరు మొలగలకులు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫేమస్ असतील आता ते जावनु సన్నాలు జీలకర్ర మసూరి వేయలేల సార్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ మల్లర్ మెయిన్ నెల్లూరాక ఫస్ట్ శ్రీహరికోట లగ్గి రాకెట్ లాంచింగ్ సెంటర్ వెరీ నియర్ హియర్ 100 kilometers ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಫೇಮಸ್ ಮಗರಿ ಏಕಧ್ವನಿ ತಲ್ಪಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಏಕಸ್ತ ಪೆನ್ನಾರಿ ವಾರ್ ಲಗ್ಗಿಲ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶ್ರೀರಂಗಂ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂತ ಫೇಮಸ್ అని బీచ్ టోటల్ అంక నెల్లూరు తగ్గ బీచెస్ టోటల్ కోస్టల్ బెల్ట్ వే ఆఫ్ బెంగాల్ ಅಂಗೆಲ್ಲ ಗರಂತೂ ಡೈಲಿ ಅಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ರಂದತ್ತ ಮೇನ್ ನಾರ್ಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ करताನೆ पावना सो यूज करताने फेस्टिवल्स ಏನು विनायक चतुर्थी दिवाळी मैक्सिमम करताने आम्ही एक फेस्टिवल आके नाजले एक फंक्शन दवरलारी अंग तकून एक फैमिली तकून एक मेंबर नाजल 2 मेंबर्स एक गरकड वच्चुनु सग्ग फैमिलीस कोरनु करताने आम्ही ರಂದಪ್ ಸಗ್ಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅತ್ತ ಯೂತ್ ಆಕ ಸಿಕ್ಕೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗ ನೆಲ್ಲೂರು ಅಂತೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಡಸ ಆಮಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಕ ಆಮಿ ಹಂಗ ಅತ್ತ APGSP ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಅತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿತ್ತ ಸಗ್ಗ ಏಕ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಜಾವನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕೋನು ಉಂಚಾ ರೈಲ್ ಜಿಲ್ಲಾರಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಏಕ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತಾನಂಗ ತಿಮ್ಮಳಾರಿ ಅವಕ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಸ್ತ ते आम्ही डेव्हलप कोरका जिल्हे फिनान्शियली व्हेरी बॅकवर्ड इन नेल्लोर ते उंचार एम का जिल्हारी मॅक्सिमम आमगेला सपोर्ट दिमका आमगेला चड्डू अंक आमगा फॅमिली का आम्ही करते असंग अनके सगळं एक सपोर्ट केल्यारी अंग चड्डू उंचार एत्ताने फस्ट ना अंग ना फस्ट आमका आता मात्र 1 year बॅक तकडलेला विश्व कोंकणी ಅಂತ ते सिद्धिता म्हणून आमका ना आमका अंग तकून कोणाके येलेना एक्सेप्ट एक ಚೆಲ್ಲೆ एक बटपन शिक्षक बालाजी नाव तकून एक बटपन बट सिक्केलेला असता तक मात्र ಅಂತ विश्व कोंकणी दिलेला असता ते टाइमारके आमका माइंड राहिले हो विश्व कोंकणी तसा तसे दित्ताय म्हणून दिले असता आणि आता आम्ही सगळं टाइम सांगता असता आम्ही एज्युकेशन नेमका जलरी सगळं सपोर्ट असता एक चांगकोण शिक्को का म्हणून आमगेला चदू अंक यूथ सगळं आमगेला एक विन्नप प्रार्थना असता सरनेम आमगेला पूनत हाऊस म्हणल्यारी ते हाऊस म्हणल्यारी ते केरळा तकून पूनत म्हणल्यारी कळताने ते पूर्ण ಕೂಟಂ कोण म्हणतात ते तकून पूनत हाऊस म्हणून दवरले हंग वचून माले अंतू पूनत हाऊस म्हणल्यारी एक विलेज सगळं असता ते एक नागर असता हंग तग्ग फॅमिलीस पूनत हाऊस ते ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪುನತ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ಲಾರಿ ಕೇರಳ ಅಂತೂ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೆಲ್ಲೂರು ಅಂತೂ ಅಸಿ ಅನ್ಕೆನಾ ಆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ ಚಿದ್ವಂಕ ಅನ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲೇನಾ ಕಾಮತ್ ಮನು आणि ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಚ ಆಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಬ್ರದರ್ ತಗ್ಗೆಲ ಚೆಲ್ಲೇಕೆ ದೊಗ್ಗ ಜನಾಂಕ ಕಾಮತ್ ಮುಂದೆ ಅವರ್ಲೆಸ್ ಹಂಗ ಸಗ್ಗ ಲೋಕಲ್ ಅಂತೂ ಕಾಮತ್ ಅಸ ಶೆಣಯಸ ಬಟ್ಟಸ ಪೈಯಸ ಪ್ರಭು ಬಾಲಿಗ ಮಲಯ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸಗ್ಗ ಈಗ 45 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಹಂಗ AP युवजन सेवा समाजम म्हणलेक सान कट्टडस थंय आमगेल युवजनाक जावक जलल्ले मस्त कार्यक्रम करतात तांतू प्रति म्हयन्याचे 3 आयतारा सत्यनारायणा पूज कोरून सम्राधने जेवण करतात तशीची आमचे गेलेले परबू जावन असचे दीपावळी चवती तई अनंतानोपी असल पुरा प्रोग्राम कोरून पूज कोरून सगळ्यांकय मेळून आमगेल रितीचे जेवण वाडतात हांतू आंध्र प्रदेशाचे रांदपा शैली असल्यावरकेन आम्ही करचे म्हणजे नार्ल वापरून करचे रांदपय आसता हे समाजमान करचे कार्यक्रमा निमित्त जनालमध्ये एक नमुन्याचे प्रीती बांधव्य वाढून येतस फुडें तांगेल नाव राव म्हूण बदल करून घेतिल्ल्यानी आत्त तांगेल मूल GSB एक सरनेम्स जावन असचे कामत पै प्रभू भट्ट नायक असले तांणी तांगेल चेडवांक दवरतसची म्हणलेलेक संतोषा विशय हे आमकां श्री रमेश कामत मामान सांगलो आंध्र प्रदेश युवजन सेवा समाज हांगा कोशाधिकारी जावन आशिल्ले श्री सुधाकर शणै आत थंय सल्लागार जावन सेव करत आसती हांनी वरेन केरळातून
आईले कुटुंबेचे एक सदस्य. हंगेल आनु कोडगन्नूर म्हणलेले एक गावातकून आयिले ती. तशीच हंगेल अम्मा केरळाचे वैपिन म्हणलेले गावातकून आईल जावन आसा ती. हन्नी कसं सांगता ती म्हण ऐकूया. नमस्कार मॅम, म्हगेलें नांव सुधाकर शेणाय. हांव जाल्लेलेंच नेल्लूर. म्हगेले अम्मा बाप्पा सगटे केरळा. सेकंड वर्ल्ड वारांतू तांगा गोवा सुगून सगटे केरळा येयनी. केरळा सुगून म्हगेले अम्मा बाप्पा नेल्लूर येयनी. बाप्पा जा होटल अंत जोर करतालो. मागीर आम्ही जाल्या परांत आम्ही होटलांतू हें करता आशिल्लीं, शिकता आनी होटलांतू गव्हर्नमेंट स्कूल सगळ्या शिकण्यानी. मागीर म्हगेले बाप्पाल गांव कोडगुन्नूर, म्हगेले अम्माल गांव वैपिन. तांगसून हांगा येवन हांगा सेटल जाल्लीं. म्हगेले म्हाका दोग जाण चेडूं आसाय. एकोलो किशोर शेणाई आनी एकोलो किरण शेणाई. तांकां जाल्ले टायमारीच तांकां शेणाई म्हणून तांकां हें केलेलें. आमकां मात्र आद्यम हांगा येयले टायमार सुधाकर रावत आशिल्ले. मागीर आम्ही सुधाकर शेणाई म्हणून हें केलेलें. तवली सेकंड वर्ल्ड वार हांगा सगळे शेणाई कोण पै कोण हें कळना कोणाक हांगा. हें नांव हें नांव म्हणून ఎందుకు हांगा येयले परांत सगळे राव म्हणून घाल्ले. केरळा सुनेले सगळे रावत कोण वेगळे काय ना. मागीर 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 संत एक एकनी मार जावन शेणाई पै कामत प्रभू इसी हें करता आशिल्लीं. तवल तेच हें जाल्लें. मागीर आमगेलो समाजम हांगा आद्यम सुगून आमकां समाजम म्हणून ना आशिल्लें. 79 August 25 म्हगेले मय्येले अक्क केली आशिल्ली तंगम्मा म्हणून. तिगेले स्थळ एक तांगा आशिल्लो ती 10 अंकणम दिल्लेले. रिजिस्टर करून एपी मामूल GSB समाजम म्हणून युवजन सेवा समाजम म्हणून दवरले. ते संत मागीर बायलो सगळे एक जावन GSB समाजम म्हणून केल्ले. तांगा सगटे आम्ही एक 5 जाण आशिल्लीं तवली. आम्ही सगटे केना मसमास सगटा घरकडे वचून 5 रुपये कांगे येवप आशिल्ले. ते दुड्ड सगळं बँकांक घालून एक 20,000 दाका ते बिल्डिंग बांदिले. ते बिल्डिंग टोटल अमाउंट 20,000 जाल्लेले तवली. 79 August म्हळ्यार ते ओपन करूक सप्टेंबर की अक्टोबर इतके केल्लेले. तांगा ताबल सुगून येदे दीस पूजनी चमकताले. मागीर कोण काय ताजे काय हें केल्लें ना. मागीर हें माटकोन कमिटी सगळं माटकोन हें केले परांत एव्री मंथ 3rd Sunday एक व्रत वेग दवरतेनी. ते व्रताक सगळे डोनेशन घालून हें कोण दितेनी. जेवण सगळं आसतले, भजन आसतले. हे सगळं जाल्या परांत सगळे एक संडे मात्र सगळे येतेनी. आमगेले सगळे तांगे हें जावन भजन करून वतेनी. तांगा हें ते जाल्या परांत आतां AP GSB कार एक 4 years बॅक इतकी आद्यम नंद्याल सुगून रघुवीर शेणाय म्हणून येयलो. रघुवीर शेणाय मामू. रघुवीर शेणाय मामू येवन हांगा केसी इत्ते म्हणून सगळं चोवन तवली AP GSB काराक सगळं उलदून सगळं माटकोन आमगेल समाजामध्ये तंतू चेरंजम चमट्ट हें करून हें केलें. मागीर तुम्हाला आमगेल समाजान आमकां आसतले. तांगेल समाजांतूय आमी पार्टिसिपेट जावताय अनमाट. एक लास्ट इयर मात्र चुडी पूज हांगाच केल्लेले आमगेल समाजा लेगीची. इयर येवन राजमंड्रीन केल्लें. नेल्लूराची वर्डीके नेल्लूराची मूंजी नेल्लूराची. आमगेल बडमामू सत्यभट म्हणून चेन्नई आसा. ते बडमाम तांगा सगळं चोवप. तवली विवाह संबंध गिंबंध त्यांनी काय ना आशिल्ले. तवल सगळं बडमालेग वचप आमगेल हें दिवप. बडमामू सांगतलो तांगास चेल्ली हांगासा म्हणून. म्हाका बैलाकीत मला नेल्लूराक मेळ्ळी. नेल्लूराक जालें ते. म्हगेल मय्येल गांव तोरवूर, मामाल गांव माला. तीन तांगसून हांगा येयनी हांगाच शिकता आनी हांगाच जोली करता. म्हगे बायले हांगा शिकिली हांगा जोली करताली तवली. आतां टीचर जावन गव्हर्नमेंट टीचर जावन जोली करता. 79 August 25 ಅಂತೂ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ म्हणून केल्ले बरलेले. तवली तक्का हांव ट्रेजरर जावन आशिल्लो. ते समाजा खातीर आमी मसमास सगटाले आमगेले
घर सकटाले वच्चुनु 5 रुपये तीसी डोनेशन कांगेवनु बैंक अंगालनु एक रूम मात्रम बंदीले ते तिसी जल्लपरांत मगीरी योजना समाज वच्चुनु GSB समाजम जल्ले GSB समाजाक अत्त प्रेसिडेंट एवनु मुरलीधर వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏవను ప్రదీప్ పై సెక్రటరీ ఏవను కార్తీక్ పై ట్రెజరర్ ఏవను రాజేష్ ప్రభు అత तीन असे ये समाजांतू मस मास 3rd संडे सत्यनारायण व्रत असतेले भजन असतेले ते दिवस आम्ही सगळे डोनेशन निघालनो जेवण सगळं फ्रीत असतेले हे सगळं करून आम्ही वताई ನೆಲ್ಲೂರ आईल सुरवेक हांनी हॉटला काम कोरनु सरकारी स्कुलांतू शिकून अशी एक कष्टाचे जीवन केलेले विषय तांणी आमकां सांगलो. तशीच तांणी तांगेलें नांव फुडें राव म्हणून घालचें आशिल्लें. आतां तांणी शणै म्हूण बदल करून घेतला म्हणलेले विशयूय तांणी आमकां सांगलो. GSB समाजाचें हें कट्टड पोरणे आनी सान हाका तातवळी चुन्नो बण्णू लावच्याक जातना जाल्यार हांगा प्रमुख जाल्लेलें काम जाता सती त्या कसं म्हळ्यार आमगेल समाज बांधवांक एक कडेन हाडचें, तांकां आमगेल भास उलोवच्याक प्रचोदन दिवचें. तशीच आमगेले धार्मीक कार्यक्रम जाल्ले कृष्णाष्टमी, दिपावळी, चवथी असल पुरा कार्यक्रम करच्याक सगळ्यांनी मेळून एक सामाजिक वातावरण निर्माण करचें, एक कौटुंबिक एक प्रीती वाडोवन हाडचें काम हें कट्टडांतू जातस. श्री नंद्याल रघुवीर शणै हांणी असल काम हांगा जेवच्याक एक प्रमुख कारणकर्ता जावन आसा. तांणी हांगा समाज अशी वाडून येवच्याकय तांणी मस्त योगदान दिलां. ह्या समाजा कट्टडांतू सोम्यांक गेले एक पादुका दवरून ताका पूज जाता आसा. बहुशः आमगेल जनांनी खंय गेल्यार हें गुरुभक्ती देवभक्ती म्हळ्यार तांकां राखता आनी तशें जावन तांणी समाजांतू उदरगती पावता ती म्हणलेलें आमी एक हें पळोवन एक अंदाज करवेतकी म्हूण म्हाका दिसता आसा. GSB समाजांतू हांगा भट्ट कोणी ना देखून श्री कार्तिक पै म्हणलेले एक युवक तांणी भट्टपणाक संबंध पाविले वेद ज्ञान कसं असतं तें शिकून तांणी आतां वेदमुर्ती कार्तिक शर्मा म्हणून घेतला. तशें जावन हांगा जावंक जाल्ले धार्मीक कामाक तांणी सदां मुखार येतात. हांगा तांगेल आनू हॉटला उद्योगांतू आशिल्ले ती हांगा आशिल्ले चेडवांक शिक्षणा बदल चड माहिती कसं मेळता ना आशिल्ली जाल्यार आत्तां स्कॉलरशीप तांकां मेळनातील पळोवन राव आनी त्या गांवचें नांव पुरो तांणी दवरून घेतिल्ले निमित्त तांकां तें कश्ट जाता आशिल्लें. आतां तांणी आमगेले GSB समुदायाक आसचे सरनेम्स तांगेले चेडवान दवरत आसा ती. तशें जावन तांणी मूल हेकडे साऊथ कॅनरा हेकडे तांणी गुर्तू करून घेवच्याक साध्य जालां म्हणटा ती. श्रीमद संयमींत तीर्थ स्वाम्यांक गेले तिरुपतींतू आसचे काशीमठ कॅम्पाक हांगाच्या वच्चे निमित्त हांकां आमगेल समाजाचे परिचय एक व्हड गणाचो परिचय हांकां जावच्या साध्य जाला म्हणून कार्तिक भटमाम सांगता ते. नमस्कार मैम, मेरे नाम कार्तिक शर्मा. हम हंगा बटपन करता असाची सरनेम एवं पै हंगे अज्जा काल दुकोन हंगा असाची अज्जा काल लेलेल तवले हंगा खाना अंगड दवरनिसिंग मगिरी मेगेल अण्णान जल्लेल मगिरी आमगेल आण सगळं हंगा जल्लेले मेगेल अण्णान जल्लेल मगिरी हंगाची हंगा होटल काम अंत वस्तुनु संत एक गवर्नमेंट SBI अंतू मेसेंजर जावन वस्तुनु रिटायर्ड जन्नी हांवें पुरोहितपण अंतू आशिल्ला आतां हांव पुरोहितपण करता आसा. हांगाच्या आशिल्लें 45 घरा सांगची गेले सगळ्याची पुढे 60 आसना आता 45 जाला वड्डीक जावन तशी तशी तांणी शिफ्ट जावन तशी जावन आता असेल 45 आमी पुरोहितपण सगळें वता आसाची. आता असेल अंतू सगळे फस्ट दुकान हांगा गेलेले तवल दुकान सगळे काना अंगडी म्हणून सगळे चांग कष्ट काढणो असतानी फस्ट दुकान असेल तशींची जाल्यार आता एक डेव्हलप जाल्लें आसा जाल्यार शिकवणाक मम्मान सांगलेलें म्हणकेना शिकवणाक हर शिकवण शिकूका म्हणल्यार नाल्यार तशीच एक गैडन्स ना करेक्ट जावन केसेल वचूका शिकवणान तू सरी आमी केसेल मुखार वचूका म्हणून एक फस्ट गैडन्स ना आसिना तसं लाईट AP GSB येलेल मगिरी तांणी एक तांकडे सगळ्यांक ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನು शिकवणान तू केसेल तुमका एडवाइस दिवंका म्हणून एक एडवाइस एक सेक्शन एक
प्रोग्राम दबनेसेनी तिरुपति इंतू काशीमठ अंतू मोटिवेशन क्लासेस म्हणून सांगून केस केसल शिकला तुमका मुखार वचू का केस केसल काम वचे ते सगळं तंग सांगून दिले नसेनी तेसिंच ते सपोर्ट मेले नतीना सिक्वानाक जाम का दिलेला मुखारी वचू का दुड्ड तेसलेक तंका केसलेक कोर्स वचका दिल्यार तंका जाम का दिले फीज सगळं ओवर का म्हणल्यार तंका प्रयास जाता असं सगळं काही त्यामुळे सगळे तंका लहान अम्मा सगळे काना अंगडी करता असं वेगळं तंका तुतुल मुखार वचू का जाय नतीन असं बैंक लोन तेसे म्हणल्यार आमका मन सांगून कसले संत घर तसले काय नतीन आमका लोन मेलच्याक सरी कष्ट जावन असता ते सगळं चोवून सगळे शिकवण आणतो एक मुखार उच्च काम नसला सरी जाय नतीन एक संसार काम वचून केसल मग घरान तू चल का म्हणून सांगून त्यांनी काम करता असं होता असायची जे काही जण काम करता शिकता असायची जलारी हंग असिला का पुरोहित पन्ना मंगलारी आम्ही सिक्किलेल्या अंगांची ते वेगळ्या हंक अंग विधानದ अंग चेड कलता असा अरे आता मी सिक्कून कोर्ट मने का आशान వచ్చును మంగళూరు ఆక బెంగళూరు ఆక తెసించి చెన్నై కాశీమఠ ఆక తెసి వచ్చును తే బట్మా మాలకి ఒట్టు మేలు ತಂಗಲ್ ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಗ್ಗ ಆ ಮೇಲ್ನು ದೇ ತಂಗ ಕೆಸೆ ಅಂಗಲ್ ಅಂಚಗಲ್ ಕೆಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಸಂ ತಗ ಸಗ್ಗ ಚೋನ ಹಂಗೇವನ ತಾನ್ ಟ್ರೈ ಕೊಡ್ತಾ ಸಂಚಗಲ ಅಂತೂ ಕೆಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಂಗಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೆಸೆಲ ಹಂಗಲ ವಿಷಯ ಕೆಸೆಲ ಹಮಿ ಕೆಸಿ ಕೊಡ್ಲಾರೆ ಹಂಗ ಸಗ್ಗ ಹಮಿ हंगे संस्कार सगळं शिकून दिनचारी जत्ता मग सांगून गेला एक प्रयत्न करता असा संत वत्ता असा मग काय तुला हे जाऊन होता जायनाची जाल्यार आम्ही हंग असलेलं बघा का आंध्र अंतू असलेला पुरोहित पन्ना का आम्ही चेड असा इथे मग हमका सीना 50 घर हंगा 45 घर त्याच्या बघा तेंच मका पुरोहित पन्ना जमना ना जीवन विधान मका जमना हे बघा आम्ही बाहेर चेड होता असायची ಎಲ್ಲಾರಿ हंगल गावांतू कसं काय हंगल घरांचे म्हणलारी पण काय मग प्रयाटी देऊन बरचा सोन जल्लार सरी अंगला प्रयाट देऊन हमके जत्ते जल्लाला केसल कोर्ट का मन आम्ही सिक्किल मु हाव सिक्किल केसल मग त्यांची हंग दवरनु डेरी कोरू का मुखार तंग संगडांके हंग विषय व्यवहार समूह सरी आम्ही प्रयत्न करता असायचे तसे हंगल समाज आणतो हम सेक्रेटरी जाऊन असा हम सेक्रेटरी जाऊन असेल तर कोण आम्ही मलगोड होता मग त्यांनी सांगितलं म्हणते सुधाकृष्ण नाही मग हमका ऍडवाइजर त्यांनी कसले हमका एक ऍडवाइस दिन का तमिळ आम्ही तंग लगी होता आम्ही कसे जान का जलारी तन्नी संगिलन मटके नम्मी मुखार वचून केसरे एक प्रोग्राम दवरलेला सगळं एक सक्सेसफुल जाऊन मुखार होता असायचं मी स्वामी जे का होळ स्वामी का आम्ही सानस्तीन प्रायांतू एक 96 ते प्रायांत येले नसे हम संसना जड्डों तवली ते मग गुत्तस जलारी तुतुल है ना तवली त्यांची स्वामीने एवले तवली बस्सन उल्लेरा कोणाक मनान जायना म्हणून सांगून ते एक नेल्लूर आमचे एक हे सीन भाषा कळना कोणाके म्हणून तर हम काय सिक्कू का मनसा हम कलाचार सिक्कू का मनसा हम व्यवहार सगळं सिक्कू का मनसा ज्याला सगळ्या सिक्काय म्हणता नेतीना केसले एक प्रयोजन केसले एक वाट दक्काय नायची सिक्काय रे म्हणता यायची सगळ्या ज्याला कशी सिक्कू का ते कोणा एक अंक अड्वाइस जाऊ आता अंग नेल्लूरांत अंगल विषय केसले एक संगूक म्हणा एक अड्वाइजर असायची तशी अंगल कोंकणीचे केसले विषय सिक्कू का म्हणलारी हमको कोण अड्वाइस संगूक ए कोर का ए पंडग ए कृष्णाष्टमी होता ए कृष्णाष्टमी केसल कोरच्या ए सगळ्या उट्टू मेळले कन्वाल जाऊन एक तुळशी पूजू कोर का कुठं गोत ना त्या कसं केलं म्हणलं आता एपीजीएसबी उट्टू मेल जाऊन आणि मुखार ते गावाक हे गावाक पण सुट्टू गेलेल बघा ते आमका सिक्कूक जत्ता असा तशीच आमका या व्यवहार सगळं कलमच्या सरी केसले एक मार्ग असल्यावर आमका ऍडवाइस दिल्यावर छान असते ना तशींची चड्डुवा शिकवाना के सरी एक सपोर्ट जाऊन असल्यारी जाईत दुर्बल जाऊन असायचं ते सगळं त्यांनी शिकू का म्हणून असायची त्याला तंका घरांतू व्यवस्था ना म्हणून सांगून त्यांनी कसले काम वचून होता असायची पुरोहित पण काही काय बाधना सगळं चलता असं हंग इथे मग आम्ही उट्टू तेलंगाच्या हंगाच्या दोन्ही उट्टू करून होता असं का हंका येत असं आता मग गेल चड्डून दोघजण असीन दोघजण चल्लो मका एका नाम नवदीप पै आणि एका नाम अभिजित पै तंका आता आम्ही रिजिस्टर अंतू तंग स्कूल अंतू पै म्हणून चलेल ना हम काय पुढे ना असीन ते बघा आम्ही शर्मा म्हणून सांगेल तुमका फर्स्ट तशीच आम्ही आत्ता चड्डू माका तशी पै म्हणून दवर नसायची हन्नी हंगसीला ना सिक्वाना असेल तर करोना मक्का एक पूजा काय नक्कीने मक्का ते स्कूल फीस सगळं आम्ही बाल काढनसिल जलारी हंगेला अंतू एक उत्तराज मठ अंतू ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರಾದ ಮಠ ಅಂತೂ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಜ್ಞಾತೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಕ ಒಂದು ಸಂಗುನ್ ಚೆಡ್ಡು ಮಕ್ಕ ಆಸಸಿಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತೂ ವಿದ್ವಾನ್ ಜಾಂಕ ಅಂಗಲ್ ಚೆಡ್ಡು ಮನು ಒಳ್ಳೆದಿಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಉಲ್ದೂನವ್ರನ್ನ मी ट्राय करता असताना स्वामीजी ते सांग स्वामीजी संयमेंद्र तिद्धाका ऐकून तुम्ही खेमो उचून ते कसले करचे हमगेला अंतू एक आम्ही प्रारंभ करूया म्हणून सांगून सुधींद्र विद्यालय म्हणून सांगून ते ती बेंगळूर काशी मठ अंतू शूर करले नसायची तंतूंच्या आता मेगेल दोघ जण चिड्डून तांगांची विद्वान जाऊन शिकता असायची शिकवाना
आणि का हंग नेल्लूर अंतू दोग जाण वेद शिकले नसाची एकाला वेद शिकून एन विघ्नेश भट म्हण सांगून आता हंगेला चेन्नई काशी मठ अंतू देवस्थान अंतू पुरोहित जाण अस अनेकलो बालाजी शनाय ताने आता घनपाठ शिकलो तंक कोंकणी विश्व समाज अंदुकून तक एक स्कॉलरशिप म्हणून मेल्लेन असा अनेकलो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट अंत असा तवय आमची गेल्याची तवय घन शिकून तक एक स्कॉलरशिप मेल्लेन असा विश्व कोंकणी इंदुकून तशी आमका एक सपोर्ट आता वेद शिकिला म्हणून एक तंक एक गण शिकिला बाहेर गेलं म्हणून तंक एक मर्यादा दिल्या नाका विश्व कोंकणी का आम्ही संतोषाने कृतज्ञ सांगता असायची हंग देवस्थान असतं आमच्याकडे सगळं वच्चा देवस्थान केसलं असं म्हणलं आमच्याकडे मग एक देवस्थान केसेना ಎಲ್ಲಾರಿ ಹಂಗೆ ಲೋಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ದೇವತ ಮನುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಮನು ते देवी देवस्थानಕ್ಕೆ आम्ही ಐತಾರ ಸಂಘ ಹೋಗ್ತಾಸ ते विशेष जाऊन भगवती हंगेला कोडंगूर भगवती मडकेना हन्नी सरी हंग नेल्लूर भगवती ती चांग सगळ्यांक एक उद्धार देता असं सगळ्या तिका पूजा झाल्या सगळ्यांक तशीच अनेक रंगनाथ स्वामी टेम्पल ते एक टेम्पल असं विशेष जाऊन वैष्णव टेम्पल वन नाट 8 अंतू ते एक विशेष टेम्पल आहे आणि असलेला हंगेल समाज पती मुखार सांगले म्हणते ना सुधाकर शनाय म्हणून त्यांनी सगळ्या मुखार चुकून ते समाज एक रूप कल्पना कोरनु जलेल मगिरी आता एक हंगेल मुखार एक कमिटी असिन त्यांनी सरी तंगा सगळ्या ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ ರಂಗನಾಥ್ ಪಾಯ್ मन सांगून त्यांनी एक लसिनी ते प्रेसिडेंट जाऊन असे चुलर ते रिमॉडल कोरनु तक्का एक रूप कल्पना सगळ्या येऊन आवा सगळ्या तंगा पा मेळनु ಒಟ್ಟು जाऊन सगळ्या पूजा कोरका अंका APGS बा मुलमा त्यांनी एक सपोर्ट दिले नसायचे नारायण शनाय तिरुपती काशी मठ अंत त्यांनी सेक्रेटरी जाऊन असायचे सांगले सुधाकर शनाय म्हणून सांगले म्हणते राव मन असला सरी लरे हंका म्हणू आम्ही पै त्यांनी प्रभू तशी सांगून असायची पुढे काला का हंग येईल तवारी कोच्चीच्या गावाच्या केरला दुखून येईला मंगळारी अशी पै प्रभू म्हणून सांगितलं त्यांनी केसेल म्हणून लेक्टर म्हणून सांगून आम्ही ब्राह्मण म्हणून सांगू का बघा ते राव मंडवरनु आम्ही मुक्का चलता असतील ಎಲ್ಲಾರಿ हंगेला ते सोडण्यातील सगळ्यांना सांगले नसे आम्ही एक पै म्हणू प्रभू म्हणू कामत म्हणू शनाय म्हणू सगळ्यांना सांगले नसाई मगिरी हंगेला कुलदेवता टेम्पल ಕೊಚ್ಚಿನ ಅಂಬಲ್ಮೇಡ ಅಂತ ವಸ್ತಿನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಂಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ ಮಗಿರಿ ಹಂಗೆಲ್ ನಿಂತಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ వచ్చే एक शूर ಕೊಲ್ಲಲ್ ಮಗಿರಿ ಕೊಂಕೊನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಲದೇವ ಕೊಂಕೊನ मन ಸಂಗನು सगळ्या निंगून घेऊन आता व्यवहार ಅಂತ ಹೇಳಲ್ ಬಗ್ಗೆ मगिरी सगळ्या तंगल कुलदेवाक देवस्थानाक वर्ष एक फंत सरी उच्चून चोन येताची नेल्लूरांतचे आमची गेल्यांक स्ವಂತ घर असचे उणे मस्त जन भाड्यागारांतू ती आसती कोरोना वेळारी हांका आर्थिक सहाय जावक आशिल्लो तशीची हांक एक इमोशनल बॉन्डिंग एक भावनात्मक एक संबंध त्या टायमार जावक आशिल्लो तेन्ना बेंगळुराचे काशी मठाच्यान सहाय हस्तू हांक दिला म्हूण हांणी सांगता ती अंबलमेडासचे आमगेले कुलदेवस्थाना कॉम्प्लेक्साक विजीट दिवचे वच्चे एक मस्त जनान परिपाठ दवरून घेतला अशी कुलदेवस्थानाक समयचारी भेट दित तशे श्री पुण्यत हाऊस रमेश कामत हांगेली बायल श्रीमती वनजा कामत ती एक भजना मंडलीचे सदस्य जावन आसा हांणी भजना मंडलीचे कार्यक्रमान त्या मुखेन त्यांनी कशी एक समाजांत मेळ घेत आसा ती मंडल विशय आमकां सांगलो हंगेल भजना मंडली आसा ते भजना मंडलीनु मस्मासा आम्ही सत्यनारायण व्रत करते आमगेल समाज असा आमगेल समाज अंतू मस्मासा सत्यनारायण व्रत करता ताजे पुढे ताजे नंतर आम्ही भजन करते बायल मनुष्य सगळं कोण भजन करते मस्मासा एक दिवस लास्ट संडे येऊन आम्ही केदनाय करते आणि स्पेशल फेस्टिवल्स अंतू परबे दिवस सगळं आम्ही बघते वरलक्ष्मी व्रत करते तंगाची आणि स्वामी आला दिवस येऊन तिदींतू पुण्यतिथींतू स्वामीजी आला सुधींद्र तीर्थ स्वामीजीला ते दिवस आम्ही त्यांना भजन करणू गुरुस्मरण करणू आम्ही भजन नगर कीर्तन सगळं करतात आणि आंध्र APGSB समाज सगळं करणू सगळं ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು आम्ही चुडी पूजा करतात गेल्या वर्ष केली हंग नेल्लूरांत केली चुडी पूजा बैलमंड सगळं ಒಟ್ಟು करणू आमगेल भटमा सहकार अंतू आम्ही चुडी पूजा केली त्यांनी सगळं येऊन छान बाहेर चंद जाऊन जल्ला ये वर्ष येऊन ये महिना अंतू सप्टेंबर 5 दिवस येऊन राजमंड्री अंतू केली
तंगा सग्ग बायल मनुष्य सग्गट अंत हैदराबाद अंत तंगेल बायल भजन मंडली तकुनु एक 20 मनुष्यों सग्ग कोनु आमका हेल्प कोनु तंग भजन केल्ली तन्नी सरी विष्णु सहस्रनाम केल्ली लक्ष्मी पूजा केल्ली आणि सुवासिनी पूजा सरी केल्ली सग्ग ते सग्ग सरी अंग नेल्लूरान सरी केल्ली सग्ग आम्ही वर्ष नेल्लूरांतू वरलक्ष्मी पूजा आम्ही करतेनी सुवासिनी पूजा लक्ष्मी पूजा सग्ग करतेनी आणि स्वामी चतुर्मास पूजकेंते असलारी आमगे नेल्लूरा तर्फेन आम्ही भजन मंडली घेऊन वत्ताई आता जानेवारी अंतू आमगे नेल्लूरा भजन मंडली घेऊन चेन्नई अंकेन्नी चेन्नई काशीमठ असा तंग भजन केन्नी आमगे महिला मंडली भजन सग्ग आणि बेल्तंगाडी गेन्नी मंगळूर अंतू ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಸ ಅಂತೂ 6 6th ತಂಗ ಬೆಳ್ತಂಗಾಡಿಕೆ ಗೆನ್ನಿ ನೆಲ್ಲೂರ ತಕ್ಕನ್ನು ನೆಲ್ಲೂರ ತರ್ಪೇನ ಸಗ್ಗ ಅಮ್ಮಿ ಬಯಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಭಜನ್ ಮಂಡಲಿ ಗೆನ್ನಿ ಕೆದ್ದಾನ್ ಕೆಂತೆ ఏ పూజ అసలాది నెల్లూర తక్కును సమాజ తరపేన అమ్మి సగ్ద భజన్ కోరుక వత్తాతి బెంగళూరు సరి అత్త ಗೆನ್ನಿ అమ్మి ತಂಗ వ్యాసోపాసనమును కెన్ని ఏక్ దిస్ आरंभ ಕೊಚ್ಚವೆಲಾರಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಆರಂಭ ಕೊಚ್ಚವೆಲಾರಿ ವ್ಯಾಸೋಪಾಸನమును ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲಗಿ ದಿವ್ಲಿ ದೆವ್ವರ್ನು ಸಕಾನಿ 8 ವರ ತಕ್ಕುನು ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ 9 ವರ ವರ್ಗು ಅಂತ ಜಂಕೀಲತೆ ಅಮ್ಮಿ 1 ಗಂಟೆ ಏಕೆಲ್ನೆ ನೆಲ್ಲೂರ ತಕ್ಕುನ್ ಗೆನ್ನೆ ನಾಳ 1 ಗಂಟೆ ಭಜನ್ ಕೆಲ್ಲತೆ ತಂಗ ವ್ಯಾಸೋಪಾಸನ ಕೆಲ್ಲ तेसी अवंगेल घर अंतू अवंगेल चड्डुवाक सग्ग सिक्कुंदित्ताई परबे दीसु अवंगेल आमचेकले रंदे करतेनी आंबट सग्ग करतेनी दीपावली दिवस पूजा करतेनी आणि पोवनी देवोनु तुलसी पूजा करतेनी परबे दिवसाक हिट उम्मान तसन सग्ग अवंगेल रंदप करतेनी आम्ही ते मेणू करतेनी अंगाचे अवंगेल चेड करतेनी केदनाय अवंगेल आमका दाली तो एक असताना आणि पोडी ते सगळं असतं ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೈ ಹನ್ನಿ ನೆಲ್ಲೂರಾಂತೂ ಜಲ್ಮಾಯಿಲೆ आमगेल समाजाची एकली गृहिणी हन्नी सांगची प्रकार हंगेल मलगड्यानी आमची गेल उल्लोद दिकुनु मलगड्यानी हरिगुरु सेवा कोरची दिकुनु तांनी पालन कोरनेवचे सुमार धार्मिक कार्यक्रमांनी पळयला दिकुनु हन्नी आज ते पालन करता येत सती म्हूण हन्नी सांगता ती आमगेल भास मुखावेल पिढी पावोन दिवच्यांतू असले जनाले एक योगदान मस्त असं इत्याक म्हळ्यार तांणी मालगडान केल्ल्या वरीची तांगेल जीवन केल्लेल निमित्त दाखले हे पळोवन खंयची दूर गांवां असल्या वरकेन आमगेल संस्कृती विसरनशी तांकां पावोवचें काम असल गृहिण्यो करत असती आता श्रीमती एस लक्ष्मी प्रसन्न पै कसं सांगता ती म्हण पळोवया मगेल नाव एस लक्ष्मी प्रसन्न पै आव अंग नेल्लूराकत असे मगेले अम्मा नीके एवनु बप्पाल अम्म एवनु गावांतु केरಳ अंतु कोडगुन्नूर्ची अम्मम्म अम्म एवनु चोनच्ची अम्मी सग्ग अंगात जन सग्ग जल्लेले सिक्वण सग्ग अंगाची अम्मक एक चेल्लोस चेड्डु सरी अंगात सिक्कतस अंगेल भाषा सग्ग सिक्कतस गरकड़ची तेत उल्लेतेनी उस्कळा गेल्लेलोले तेलंग सब्जेक्ट्स आल सब्जेक्ट्स गरकड़सलोले अंगेल भाषा सिक्तेनी सग्ग दिस्पर्त केदना केसी केसी एसके तेसी करतेनी निका ये आमगेले इथे एकेशन इथे असं जलारी सगळं पार्टिसिपेंट्स करतेनी सगळं वत्तेनी कृष्णा वेश घालतेनी सगळं एक एक उस्कळान सरी एक विनायक चौथी दिसू विनायक बट वेश घालनु చెడ్డువాక ఏం జాను ఇంప్రూవ్మెంట్ జాను అసుక 50% సగ్గ ఉల్లైతేని అత్త ಸ್ವಲ್ಪ సగ్గ తెలంగాణ దుక్కును సల్లుక తెలంగాణ జాను పండే అసిన ఆಳ పండే అమ్మమ్మ బప్పాలమ్మ తన్ని సగ్గ గర్కడ అసిల ఆಳ సగ్గ అమ్మి సగ్గ తెసి తెలంగాణ తు ನೇಯ್ ಅನ್ಮೆ ಅಂಗೆಲೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಗೆಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಇಂತು ಭಾಷೆ ಅಂತೂ ಉಲ್ಲೋಂಗ ಗರ್ಕಡೆ बाहर गेलेले वाले तेलंग जाओ तमिल जाओ सिक्कोन जाओ केशी ते बाहेर येताने गरकडचे मात्र अनमे फर्स्ट प्रयारिटी सिक्कोन वाले फर्स्ट असुकुन सिक्कोन वाले अंगेल भाषा मात्रम तो सिक्तेनी अम्मी आता अंगेल गोवालंत कुलदेव अस तंग वच्चुंत अम्मी अक्षराभ्यास केलेले చెల్యాక तवल दक्केने कुलदेव येशीम अंबलमेडे अस गेलेले वाले सगळं अंबलमेडे कंपल्सरी होतेनी तशी गुरुवायूर सगळं देवलांतू वच्चा पस अशी अंगेल देवला कोच्चिंतू रवळनाथ सगळं गेलेले असे नेल्लूराक भेट दिलेले आमगेल विश्व कोंकणी यात्रेचे प्रतिनिधी श्री अन्नू मंगळूरू आणि श्री जगदीश हेगडे साहेबर कट्टे
हांकां थंयचे GSB समाजाच्यान अत्यंत एक मोगू आनी विश्वासू दाखयलो आसा. तांकां थंय देवस्थानां आपोवन व्हरनू, थंय तांगेल रिती तांकां सन्मान कोरनू, तांणी हे कार्यक्रम कोरनू आमकां आनी तांकां मेळोच तसलें काम करचें देखून तांकां अभिनंदनय तांणी सांगलें.